काय दिसा आदली खबर मडगावा डॉक्टर प्रकाश हाने एके चलयेर बलात्कार केल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली। आता ही घडणुकेन वेगळेच मोडन घेतला। पिडेस्तान आयज पणजे डॉक्टरांचो पर्दाफाश केलो। मडगावच्या दोतोराचेर विनयभंगाचो आरोप करपी 27 वर्सां पिरायेच्या बायलांनी हो गुन्यांव फाटी घेवपा खातीर आपल्याचेर चेपण हाडटा असो तिचो आरोप। लोकांनी आपले वटेन उबे रावचे अशें आवाहन पिडेस्त बायलेन केला। I'm not going to take his name, a doctor, well-known doctor from Margao, and we had just gone for fever, and because of that he asked us to take off our inner garments, and he touched us inappropriately. And we are not making this up or anything, we are not mad, we are educated women, and we just want justice for what happened to us. What happened to us is not right. There must have been many other women who he has done this to, but people are afraid to come forward. So what he did to us is not right. लँग जाता कोणाक कितें सांगप म्हणल्यार 10 फाटी चिंतपा पडटा बाबा हो बाबा हे वस्त कशे तरेन घेतलो, हे आपल्याक खरें आपल्या नाय जातलो काय जावपा ना। सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें की अशें बाबा एक चलये कडेन सुद्दां म्हाका पयलीं दिसलें की चुकून समज ताणें म्हाका केलां आसतलें पयले फाटी म्हाका दिसलें अशें, बट जेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाय ना अशें ना की लायक हेच म्हाकाच तशें जालें ना, हे खूब जाणांक जालां आनी हेच चलयेकूय जालां। सपोज हांवें इतल्या वर्सां पयलीं हो स्टँड घेतिल्लो और कितें तरी कंप्लेन ताजेर फायल केल्ली और कितें तरी हांवें एक्शन घेतिल्ली, आज न्ही म्हाका खबर ना इतले 7 वर्सां 6 वर्सां पयलीं लोकांक म्हाका जालें मागीर ताजे फाटल्यान कितल्या लोकांक जालें खबर ना म्हाका। सो बट त्या टायमार हांव कांय करपाक शकलें ना, बट आतां सपोज हांव कितें करपाक शकता, सपोज आमकां हितून आमकां न्याय मेळटा, हे कोणा कडेन जावचें न्ही, कित्याक एक न्ही ट्रॉमा उरता। तुमकां हांव सांगता की आजून पर्यंत म्हाका कोणें सांगलें जर दोतोरा कडेन यो, म्हाका आजून सुद्दां शक्ती आसना की न्ही दोतोरा कडेन वचपाची, आनी इतले वर्सां जालीं न्ही एक तो टॉर्चर मेंटल टॉर्चर तो एक स्टिग्मा न्ही म्हज्या तकलेन उरला, अशें न्ही आनी कोणाक कोण जावचें न्ही म्हणून आमी न्ही सद्या फुडें आयला, कित्याक त्या टायमार आमकां सपोर्ट करपाक कोण नाशिल्लो। आपणाचेर दोतोरान खंडणी मागपाचो आळ घातला तो फटीचो। पुलिसांनी या प्रकरणाच्या मुळाकडेन वचचे अशें समाज वावुरपी दिग्विजित चौहानान मागला। But what allegations on me कि I have extorted money from doctor's family. Extortion कोण करता? Call कोण पयली करता? Extortion means the extortionist will make a phone call first. हितून पयली म्हाका फोन कॉल येयला 8:31 ओ 8:31 तेणे जे डॉक्टराले चल्यान हो मेसेज ड्राफ्ट करून हे बॅकग्राउंडाचेर सगळ्यांनी आपणालो डिसिजन घेतला। तितून 8:30 तेणें म्हणला लेट नाईट एट अराउंड 8:30 दिग्विजित चव्हाण वॉज रेडी फॉर सेटलमेंट, प्लीज ब्रिंग द कॉल रिकॉर्डिंग। म्हाजे कडेन कॉल रिकॉर्डिंग आसा तो 8:30चे कॉलाचो। तितून क्लियरली हांवें मेन्शन केल्लें आसा की हांव इलेक्शना बशिल्लो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ते मिठाई म्हणून ती एक सर्क्युलेट जाल्ली त्या टायमार आनी मिनिस्टरांची नांव आयली, तेका लागून सुद्दां म्हाका आपयल्लो। आय डीड नॉट एक्सपेक्ट एनी रुपी फ्रॉम दॅट। आय कंटेस्टेड माय इलेक्शन्स विन ऑर लूज, कित्याक आय वॉज कंटेस्टिंग फॉर ऑल द पेशंट्स, द चिल्ड्रन हू आर सफरींग, वेदर आय कूड हेल्प देम विथ द ट्रिटमेंट, बिकॉज खुबशे भुरग्यांक ट्रिटमेंट मेळना। एंड आय हॅव सपोर्टेड लॉट ऑफ फॅमिलीज इन ऑल ओवर गोवा नो ऑल ओवर इंडिया। आय हॅव सपोर्टेड बाय स्पेंडींग माय हार्ड अर्न मनी। म्हागेलोय डॅडी ना, हांवें काम करून वयर सरला, म्हाकाय रेप्युटेशन हांव डॉक्टराकूच आसा म्हणून ना, आख्खे गोंयान कोविडाक कितलेशे लाखांनी लोकांक 4 लाख मायजूच लोकांक हांवें हेल्प केला। Then they have mentioned he was ready for settlement as girl was in trauma and asking for 25 lakh rupees. I rejected in 10 minutes. Later says he was ready for 9 lakh rupees settlement or else he'll file a complaint. File a complaint. अडेचांकूच दनपारां आमी कंप्लेंट फायल केली म्हणून ते म्हाजे फुड्यान येयले, म्हाजी शॉपा भायल्यान येयले कोलवा। They came outside my shop and they started calling me. Now I will show you all his call. His son's call is come. Call recording सगळ्याकडे आसतले, म्हाज्यान डिलीट करपाक जायना। GOA365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।